शेतकऱ्यांनी इको फ्रेंडली वखदां वापरची म्हूण गोय सरकारान खासा जागृती मोहीम चालू केल्या। या कार्यावळीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंडळाचे मुखेल विज्ञानिक डॉ. जोसेफ डिसोजा आणि शेतकी खात्याचो संचालक एस. तेंडुलकरान शेतकारांक मार्गदर्शन केले। असल्यो कार्यावळी गोयभर सगळ्या तालुक्यांनी जातल्यो। ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रमोट करपाक कित्याक आयज जो प्रॉब्लम आहा तो मेजर प्रॉब्लम हेल्थ हॅजार्ड्साचो आसा आनी हेल्थ हॅजार्ड्स लिंक्ड अप टू फूड कंजम्पशन आनी तर आमकां तर बरें तर वेजिटेबल जाय नाल्यार बरें तर आमकां तरकारी जाय नाल्यार आमकां फूड जाय आमी ते बरे भाशेन एप्रोप्रिएट पेस्टिसायड्स वापरूंक जाय। इको फ्रेंडली पेस्टिसायड्स म्हणजे सगळ्याक मानता तशी निसर्गाक मानता तशी वखदां वापरून आमी एग्रीकल्चर करपाचें। आतां कितेंय कीड पडली पयलीं शेतकाराचे तकले कितें येता कीड पडली की वखद हाडून मारपा जाय आनी तो कीड म्हणटा ती रोखड्या रोखडी मारपा जाय। आतां हातूंत कितें जाता जेन्ना वखद केमिकल वखदां वापरता तें वखद जर ताका वेवस्थीत प्रमाणांत वापरलें बरें आसा, जर मातशें चुकलें चड जालें जाल्यार तें भाजी जावं जें कितें आमी रोयता ताजे भितर आंगात तें उरता। कमी वापरलें जाल्यार तें कीड आसा ती मरना, तें पळोवन ते किडीच्या आंगात अडी उरता आनी ते किडीक वखद पचोवपाची शक्ती तयार जाता। पयलीं फावटी जर इल्लेशें मारलें तें पचयता, दुसरी फावटी कांय कडेन सुकून मारलें तें पचयता, अशें करून ती किडीक मागीर वखद मारल्यार सुद्दां लागना। होंडा पंचायत वाठारांत नारायण नगरांतल्या ग्रावंडाची खासदार श्रीपाद नायकान पळोवणी केली। ग्रावंडाची अडकून उरिल्लीं कामां रोखडीच सुरू करतले अशें उतर ताणें दिलां। या ग्रावंडा लागसार बिल्डिंग बांदतले आनी जिम, बॅडमिंटन कोर्ट, लायब्ररी सारकेल्यो सुविधा उबारपाची येवजण आसा। होंडाच्या पंचायतीन काही प्रोजेक्ट आमकां सांगिल्ले। हांगा जो ग्रावंड जाल्लो आसा तो अर्दपिठे वेवस्थेन आसा, पूर्ण वेवस्था हांगा ना। मातशें आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टरांनी हो पळयला, बाबुशान पळयला, आमच्या डेप्युटी सीएमांनी पळयला हो। म्हणून हांगा जें कितें काम आसा आमी खासदार निधीतून कितें बेगीन करूंक शकता जेणे करून ताची आमी पाहणी केल्या। आनीक एक बॅडमिंटन खेळपाक इंडोर हॉल, मागीर लायब्ररी, जिम हाचे खातीर तांची त्याच बिल्डिंगेंत तांची वेवस्था आनी ह्या तिनूय सायडीक कंपाउंडाची वेवस्था अशी तांचो डिमांड आसा आनी तें करपाचें आमी ठरयिल्लें आसा। फुडले फॉर्मेलिटी ज्यो आहा त्यो पंचायत चालू करतली। स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडल्यान हाचे खातीर जी NOC जाय ती NOC मेळोवपाचें काम ताणें सुरू केल्लें आसा आनी एक वर्सभरांत ह्या प्रोजेक्टाचें काम सुरू जाता। ताजें डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना। फाटीं तेन्ना काम केलें ना, फाटल्यान एक रिटर्निंग वॉल केल्या आनी हाजें जाय तशें हांगा फेसिलिटी कांयच ना, कोणें हांगा लक्षच घालूंक ना। ताका कशें हांगा कांय फेसिलिटी ना कारणान थोड्यांक जांकां बॅडमिंटनाची इंट्रस्ट आसा ते सांखळे वता, कोणा फुटबॉलाचें आहा ते हांगा टेम्पररी खेळटा, म्हणजे टोर्नामेंट जाता तशें बरें स्टँडर्ड कांयच घेवपाक मेळना। त्यामुळे आमची इच्छा आसा की हांगा एक जावचें। हांवें भाऊ कडेन प्रस्ताव मांडला, भाऊन तो ओके म्हटला, ग्रीन सिग्नल दिला। तर पळय बाकीचे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून ते आमी बेगिनांतल्या बेगीन आतां पंचायतीचेर आसा, पंचायती कडेन आमी प्रपोजल मांडटले। पंचायतीन आमकां सहकार्य केलें जाल्यार हे रोखडेंच जावंक शकता। नवरात्रा सुरू जाल्यात। दसरे मेरेन हो उत्सव चलतलो। गोंयची पारंपारीक नवरात्रा म्हणल्यार देवळांतलो मखर आरती आनी 9 दीस शिवराक रावन तुळशीक फुलांच्यो माळो। गोंयांत स्थायीक जाल्ले गुजराती समाजान हालीं शारा आनी गांवांनी गरबा दांडिया पावयला। देवी दुर्गेक प्रसन्न करपाचें हें नृत्य। आतां 9 दीस गोंयभर रातचो सगळ्याक दिव्यांचो झगमगाट आनी दांडियाच्यो सर्ती। पळयात गोंयची नवरात्रा।
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.